प्रेज द लॉर्ड. हरगां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, ग्लाब तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, वैभव तुझा दान तुका जेजू, नमान तुका जेजू, प्रणाम तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्तांक बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आयचे दिसा देवाचें उतर आज आमकां फावो जाला. मातेवाचो वांजेल 7वो अध्याय 20:1 आनी 20:4 20:7 म्हण आसा. Matthew chapter 7 verse 21 and 24 to 27. म्हाका सोमियो सोमियो म्हणून उलो मारता तो एकलो सर्गींच्या राजांतरी वचना. बगर जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची खुशी करता तो सर्गींच्या राजांत रिगतलो. देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळता तो आपलें घर कडपार बांदलेल्या एका बुदवंत मनशा बरी. पावस वतलो, आवड सडलें, जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें तरी तें कोसलोन पडोंक ना, कित्याक ताची बुन्याद कडपार घाल्ली. जो कोणी म्हजी उतरां आयकता पूण ती पाळिना तो आपलें घर रेबेर बांदलेल्या एका हड्ड्या बरी. पावस वतलो, आवड सडलें, जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें आनी ती कोसलोन पडलें आनी सगळें सत्यानाश जालें. आज एक उतर आमकां सांगता, सोमिया सोमिया म्हणून उलो मारतलो एकलो सर्गींच्या राजांत रिगोसोना. बगर जो कोण देवाची खुशी करता तो मात्र सर्गींच्या राजांत रिगतलो. आमी मस्त जाणां आज पळयता, मागण्यांत आसा, हर एक संगती आमकां आत्मीक तरान आमी आसा, पूण पुरा उथळ बाबडत काण घेवन गुंड बाबडत ना आमचे थंय. थोडे फावटी असल्यो संगती आमच्या जिवितांत घडता आसतना आमी मुखार मात सोमिया सोमिया उलो मारना. जर आमचो बाबडत गूण ना जाल्यार, बाबडताची बुन्याद करेक्ट ना जाल्यार, एक घर बांदता आसतना बुन्याद जर सारकी घालनाय तर पळयताय ती माती कशी आसा, लूज माती गे, घट माती गे, फातराची गे. फातराचें जाल्यार फावंडेशन इल्लेशें उणें कर्स, आनी जर लूज माती आसा जाल्यार थंय फावंडेशनाक चड कर्स. कित्याक म्हळ्यार बुन्याद बरी जाल्यार मात्र तुका पयलींत आलोचन करताय तुका कितले फर्स्ट फ्लोर गे, सेकेंड फ्लोर गे, केसें तुका घर बांदूंक आसा. देखून आत्मीक तराने आमची बुन्याद, भावार्थाची बुन्याद घट जाल्यार मात्र आमी आत्मीक तरान वाडवळ जरता. कशें आत्मीक एक बिल्डींग आमी बांदचें जाल्यार आत्मीक तरान आमचें जिवीत बांदून हाडचें जाल्यार आत्मीक तरान जर तुका थंय भावार्थ ना जेजू क्रिस्ताचेर पातयेन येना, जेजू क्रिस्ताचेर आमकां फावो ते परी शिकोवण ना जाल्यार त्या मनशान आत्मीक संगती विशयान चड गमन दिवंक जायना. देखून आमी आजकालच्या संवसारांत आमी आत्मीक तरान गमन दिवचें उणें जालां आनी संवसारी गमन आमचें चड जालां. खंयी आमी संवसार ओडण्याक आमी वळख जावन आसा, ह्या संवसाराच्या बुलवण्याक आमी वळख जावन आसा. देखून हाचे थावन भायर येवंक आज आमकां उलो दिता जेजू. प्रत्येक जावन तुजें फावंडेशन ऑफ क्रिश्चानिटी, तुज्या क्रिस्तवपणाची बुन्याद खंयसर आसा, खंयच्या परिस्थितीन तूं आसा आनी खंयच्या तें आमी पळोवंक जाय आज. आनी आज आमच्या जिवितांत कधी जावन भावार्थ, गूंड भावार्थ आमकां मेळच्या खातीर आनी गूंड भावार्था खातीर आमी वावर करीचे. आमी खंडी जावन मागणें या वर्ड ऑफ गॉड आनी कितें एडोरेशन आनी रितीरो हे पुरा भावार्थाक बुन्याद जावंक पावतात. हाचे वरवीं देवाचें उतर आयकल्ले वरवीं मात्र भावार्थ सडटा. जर भावार्थ सडले वरवीं बरवसो उपजो येता. बरवसो उपजल्ले वरवीं आमची क्रिस्तांव जिणी बरी जाता. देखून ह्यो संगती एका एकाक ताळ पडटात. हे खंयचेय विंगड न्ही आमकां. देखून जेजून 2 घर बांदपाची आज एक ओपार सांगली. 2 घर बांदपी, एकलो कडपार बुन्याद घाल आनी एकलो रेबेर बुन्याद घाल. आज म्हज्या क्रिस्तांव जिविताची बुन्याद रेबेर पडल्या गे या कडपार पडल्या गे म्हणून पळोवंक जाय. तुज्या जिविताची बुन्याद खंय आसा, आज पत्रार आसा गे या रेबेर आसा गे. एक आमी अवलोकन करचें बारीक बरें आयच्या दिसाच्या ह्या उतरा खातीर. हांव खंय आसा, खंयच्या फावंडेशनार हांवें म्हजे क्रिस्तांव जिणी बांदून हाडल्या, खंयच्या फावंडेशनार हांवें म्हजें कुटुंब बांदून हाडलां, खंयच्या फावंडेशनार आज म्हजें आत्मीक जिवीत बांदून हाडलां. हे 3 संगती आमी आज आमच्या जिवितांत वळख करून हाचे विशयांत आमी चिंताव जाल्यार खंडीत आमकां खंय ना रे खंय आमचें तें आसलेलें विकनेस, आमचें तें आसलेलें उणेंपण आमकां कळटलें. देखून ह्यो संगती आज आमच्या मतीन दरया आनी देवाचें उतर आमी
क्लियर आमी ऐकून त्या प्रमाणे जिवंक आमी प्रयत्न करया. देखून भावार्थ आमचो थीर करया. भावार्थान मागलेले मागणे देव आयकता गे. आनी देखून दिसांनी 3 संगती मात्र जेजू कडेन मागल्ल्यो. आमचे बरी जायते विशय बडबडोवन तांणी मागोना. 3 संगती मागल्ले. पयल्या सुवातेर तांणी मागले मागोवंक शिकय म्हणून, आनी जेजून तांकां मागोवंक शिकयलें. आनी दुसरे फावटी तांणी जेजू कडेन विचारलें आमचो भावार्थ सडय म्हणून. 2 संगती तांचे कडेन विचारल्यो. जेजून तांकां सांगलें एका सासवाच्या कणात इतलो भावार्थ तुका आसा जाल्यार ह्या तुतीच्या रुखां तुका तो हुमटून काडून दर्यान पड म्हळ्यार तुज्या उतार तो आयकतलो. दुबाव नासतना तूं सांगशी जाल्यार. आज आमकां भावार्थ कितलो आसा म्हणून हांगात पारकी येता. आनी तिसरें आपोस्तालांनी विचारलें आमकां बाप दाखय म्हणून. जेजून सांगलें जो कोणें म्हाका पळयलां ताणें बापाक पळयलां. आमी जेजूक पळोवना पूण जाल्यार आमी जेजूक पातयेता. जेजूक म्हणटा पळोवन पातयेतल्याचें की पळयनासतना पातयेल्ले तुमी कितले बागी गे म्हणून. देखून आमकांय आमी जेजूक पळोवना. आमी जेजू सांगता रावतिल्ले हांव ह्या जेजूच्या कश्टान वरान त्या दाळा आमी ताचे विशीं चड गामान दिवनातले आमकां कळीत ना. पूण आज आमी त्या देवाचें उतर आयकत आसतना, आज देवाच्या उतराचो नियाळ करता आसतना जेजूचे कश्ट, जेजूची ती कुर्साची वाट, जेजूचे ते रगत वारोवचे आनी जेजूचे ती लास्टचे घडयेन ती निमाणी 7 उतरां हें पुरा नियाळता आसतना जेजूक आमी खरोच आमच्या जिविताचो राय आनी सडवंदार आनी रक्षक म्हणून आमी मानून घेता. कित्याक म्हजे खातीर आनी तुजे खातीर कुर्सार मरलो दुसरो कोणी ना. म्हजी आनी तुजी पिडा शिडा वावयल्लो दुसरो कोणी ना. म्हजी आनी तुजी पातकां त्या कुर्सार वावयल्लीं कोणेय नात. जेजू क्रिस्तान एकल्यान मात्र. देखून जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरून भावार्थ दवरून संपूर्ण पातयेनी जेजूचेर दवरून कोण जियेता तो जावन आसा खडपार बांदलेल्या घरा बरी. ते वारें वादळ येवन दी गौरें वादळ करलें कस्त अनवार पिडाशडा निरासपण सलवणी कितें आयल्यार तो धंडलना तसो भावार्थ धंडलना. आज पळयता आमी इल्लीं पुरा अनवरां ह्या संवसारांत आमी पळयता घडती आसात, झुजांचीं मोडां आसात, हें पुरा घडती आसा. आजकाल देवाच्या उतारी तांचो आमकां मेळटा जाल्यार आमी गडबड ना या आमी निराश जावना. फाल्यां कितें घडत म्हणून आमकां कांय ताची पर्वा ना. कित्याक घडचें आसलें खंडीत जावन घडतलो. म्हजो आनी तुजो भावार्थ जेजू क्रिस्तांत एक केंद्र करता जावन आसा जाल्यार आमकां कितेंच भंय भावार्थान आनी विश्वासान जेजू सांगता रावया आनी खंडीत जावन मुखले कितें आमच्या जिवितांत येता तें फूड करूंक आमी तयार जावया. कित्याक म्हजो आनी तुजो विश्वास, म्हजो आनी तुजो भावार्थ जेजूचेर पातयेनी आमकां तो खंडीत आमकां सोडून घालचो ना. एक आवय आपल्या दुदाच्या बाळाक तरी विसरत म्हणटा इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत 40:9 अध्यायांत ती तरी विसरत पूण हांव तुका विसरचो ना. कित्याक तुजें नांव म्हज्या तळाचेर हांवें बरोवन दवरलां म्हणटा. बिलकुल म्हाका आनी तुका जेजू क्रिस्त विसरना. देखून हांवें आनी तुवें जेजूक विसरोवचें नाका. म्हज्या आनी तुज्या जिविताचें केंद्र जेजू क्रिस्त जावं दी. म्हज्या आनी तुजी सडवण जेजू क्रिस्त जावं दी. म्हज्या कश्टांवर तुज्या कश्टांवर जेजू क्रिस्त आमकां खंडीत जावन आदार दितलो आनी मुखलें जिवीत फुडें वचूंक जाय कृपा आदार सरीसपर देव आमकां दितलो. देखून भियेनासतना ह्या झुजांत आमी मुखार रावची गरज. हे झूज आमचें आत्मीक झूज. हे आत्मीक झुजांत खंडीत आमी जैत जोडटले. कित्याक जेजू क्रिस्त म्हज्या आनी तुज्या सांगत आसा देखून आमी जैत जोडटले. तो म्हज्या आनी तुज्या सांगत आसा. आमचें हें झूज आमचें न्हय बगार हें झूज देवाचें आनी आमच्या मदें जावचें झूज. देव आमच्या पक्षान रावून झुजतलो आनी आमकां जैत येवन करतलो. देखून कितेंच आमी बेजाराय जायनासतना खंत करनासतना ह्या क्रिस्मसाच्या आदवेंताच्या वेळार आमी मुखार वता आसतना आमकांच आमी प्रिपेर करया. आमची काळजां प्रिपेर करया, आमच्या मनां प्रिपेर करया. जेजूचे येणे आमच्या काळजांत जावं दी, आमच्या कुटुंबांत जावं दी, आमच्या जिवितांत जावं दी म्हणून आज आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसभर तो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेलें बक्षयता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां दाळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां आनी वारा. आमेन. नमान मेरे कृपेन मरलेले सुमतीजे सांगता स्त्री अमतेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगतशें जेजो भाग्यवंत मरिया देवाचे माय आमा आपल्या खातीर विनंतीकार आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पिता आनी पवित्र आत्म्याक तसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो दीस मागता.